जुलयाक आषाढी एकादस पंढरपुरात विठ्ठलाचे दर्शनाक भाविकांची घे गर्दी गोंयासावन जायत्यो वारी पंढरपूरच्या दिशेन शेकड्यांनी भाविकांनी पंढरपूरची वाट धरल्या. आम्ही आयज आसात ते पंढरपूर आणि मुद्दाम जावन पंढरपूर येवपाचें कारण की खंय तरी आषाढी एकादश जाली की सगळे लोक गोंयान न्ही तर महाराष्ट्राचे लोक सुद्दां चलोन पदयात्रा काडून हांगासर दर्शनाक येता. 2 तारखेक आषाढी एकादश आणि हांगासर भोवसंख्यान जे भाविका हांगासर जमता जे विठ्ठलाचें दर्शन घेवपाक. आयज आमी पावले हांगासर खरें पण दर्शन घेवपाक लागून जर लायनीक रावले जाल्यार 9 ते 10 तास लायनीक रावचें पडटालें. त्याच प्रमाणे सपोज जर मुखदर्शन घेतलें जाल्यार म्हाज्या फाटल्यान पळयता तुमी जी मुखदर्शनाची लायन ताका 1 ते 1.5 तास लागता मुखदर्शन घेवपाक. आयज 29 तारीख जर इतली गर्दी सपोज जर 6 तारखेक एकादश जाल्यार कितली गर्दी आसतली पळयात. भावीक येत आसात, लोक दर्शनाक लायनी रावत आसात आणि त्याच प्रमाणे सगळीं दुकानां हांगासर सज्ज जाल्ली आसा. हे सगळे एकंदर पळयले जाल्यार दिसता की कितले लोक जे विठ्ठलाच्या दर्शनाक लागून हांगासर चलोन इतले पयसल्यान येता ते. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.